सण असो तो दसऱ्याचो पयलीपासून दसऱ्याचे जे सांगलेल्यान दाखयला तसे तसे करपाचे तसे करता. आता तरी आपले कितें पयलीं आमी अशें रानान घालताले असल्या त्या काळात असल्या घडयो घालून आमी असो इतलो मान करून इतले दसरो करताले. बेश्टे माळार तळपार म्हूण शान म्हूण कितेंय म्हूण ते आमी कांय पळयनाशिल्ले. येयले घातले गाडीन अशें केलो मान गेलो. पण आतां 7-8 वर्सां जालीं आमकां मान बी बांदून दिला पंचायतीन. सगळे आमच्या गांवूय बी आमचो बरो गांवाच्या उत्सुकतेन सगळ्या गांवांनी आमकां बांदून दिला आनी त्या प्रमाणे आमी हो आतां परंपरी करता तशें आतां हे करता. सगळी कितली फॅमिली आसा तुमची आता? सगळी आमी फॅमिली आतां सगळी मेळटा सगळी 80-90 लोक आहा. 80-90 सुमार लोक. सो आयज कितें कितें आसता तुमचो उत्सव म्हणल्यार? आयच्या दसऱ्या दीस कितें कितें आसता? दसऱ्या दिसा आज दसऱ्या दिसा काय ना फक्त शिवराक पुजा बिजा करून हे फुलां बिलां घालपाची. दसऱ्याच्या आतां घरात आमच्या मांड बसलेलो आसा, देव बसलेलो आसा, ताका फुलां बिलां घालपाची. तेचे वयल्यान आयज दसऱ्याचो भायर दसरो आयच्यान सांजचे पासून नाल्ल दवरता, निवत भरता, फुलां धरता. नंतर आमी माटयेक सगळीं तोरणां बांदता. तोरणां नाल्लाची एकट्याची जशी फॅमिली आसा जशे भाव आसा. म्हाजे 5 भाव 5 भाव आमी बांदता अशें. हय सगळे जेचे जशे भाव आसा तशे तशे बांदपाचे. एकाचे माटोळे गेला 10-12, 10-12, 10-15 घरान बांदता. सो तुमचो हो दसरो म्हणटा तो उत्सव व्हडलो मोठो दसरो म्हणटा तो आमचो व्हडलो. आतां चवथ बिवत आतां व्हडली जाली आमच्या धनगर समाजाक आतां व्हड जाली. भुरगे आतां तुमचे पयलींचे परंपरा चालू दवरतात. आतां आमी करता तीच चालू दवरतले. आमच्या बापायन केला ते आमी करता न्हू. आतां आमी जे केला न्हू आमी जे आतां करता न्हू तेच आतां भुरग्यांक पळोवन ते फुडें करपाचें. परंपरेक करतले आनी आमच्या फाटल्यान ना करतले ते आमकां पळोवन सांगपाचें. मागीर कितें घराणें बी कितें तुमच्या गाराणी आतां आरती करपाच्या, गाराणी घालपाच्या. धनगर समाजाची दसऱ्याची जी पद्दत आहा पारंपारीक तेणें म्हटलं तशें चवथी परस तेंगेलो दसरो हो मोठो सण. दसऱ्याक तेंगेले सण म्हणजे मोठो सण हें जाता उत्सव. आनी तेंगे जाणटेल्यांनी जे पारंपारीक राखून दवरलेलें आहा तें आतां पळोवन चुकता की आज जर नाचताले ते बद्दल भुरगे चडांत चड आसा आनी ते भुरगे अशेंच फुडें दवरतले आनी अशें तेंच्यांनी भुरग्यांनी दवरचें. आनी जर आमी ह्या वाठाराक पंचायती मार्फत कितें जर तें डेवलपमेंट गांवाक आनी तो आसतले आमचे सदांच आमच्या पंचायत तेंच्या फाटल्यान आसतली आनी आमचें सदांच सहकार आसतलें.